वर सकून वता आसतना देवाक आर्गां दिवन हे वर आमी जेजू वांगडा सारतले आहोत. सुरवातेक गीत करुया स्वर्गीय उंडो जेजून दिल्लो D40. ये जेजू वेगी तुई म्हजोच तुका घेवंक रावता. 2023 ह्या आख्या वर्सां तुजी वेगवेगळी देणी हांवें घेतली. आतां ह्या वर्साच्या शेवटाक तुकाच भरनीपाट करून तुका नमस्कार करून तुजी सांगाता हे पवित्र ओर सारूंक हांव आशीर जाला सोमिया. हे आख्खे वर्सभर खरो जिवो देव कसो तूं म्हाका भेटलाय आनी खेरीत भेट तुजी ह्याच पवित्र संस्कारान तुवें म्हाका दिल्या. हे वर्स सोंपतना तूं खरेपणी ह्या पवित्र उंड्याक आजीर आसाय म्हूण हांव सोद मागता. सगल्या मनान सगल्या काळजान सगल्या बळान सगळे सोबतीन म्हजी मान खोल भागावन तुका दुनिया हांव परनिपाट आनी नमस्कार करता.
adore you. May our lives be for you. How we love you. Yes, Jesus, Son of God, we adore you. Jesus, we adore you. May our lives be for you. How we love you. Holy Spirit, we adore you. Spirit, we adore you. May our lives be for you. How we love you. Yes, Holy Spirit, come into our hearts, we adore you. Spirit, we adore you. May our lives be for you. How we love you. खरो जिवो देव आमचे मुखार आसा. ह्या आख्या वर्साचे जे सोंपून गेले सगळे आमचे अर्पण ताच्या पांयाशी जावं. सगळे जे आमी घेतलां, सगळे जे आमी दिलां, सगळे जे आमी येवजिले, सगळे जे आमी केले, सगळे जे आमी अणभवले, सगळे जेजूच्या पांयाशी हाडुया. आख्या वर्साचो दोनी तोच, आमच्या जिविताचोय दोनी तोच. आमच्या जिवितांत जे कितें आमी केलें ताचोय दोनी तोच. हे आदलें वर्स सरून वेता आसतना ह्या वर्सा पासून देवाक दिनवासून, तशेंच ह्या वर्सान जायते घडी आमी चुकल्या, सारकी वाट धरूंक ना, ताचेय बोगसणे मागून नव्या वर्सांत भितर सरूंक आमी वेता आसतना आंकवार मारिया देवाची माय आपल्या पुताशी ती आमकां ओडून हाडटा. ह्या पवित्र वरान सायबीण मायच्याय हाताक धरून हो वेळ जागृतायेन सारूंक आमच्या जिविताचें अर्पण आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताक करूं तिची मजत घेवया. जेजूक नमस्कार करता आसतना आंकवार मारी कुलो मारून सगळीं म्हणया. नमान मरी कृपेन बदलली Sovrespoj tudzie Tesa, sosterabile sudo, ani sudo tuzo apocesi. Paghi che vereda cemai, ama apea catir viloticor, atalia tuciamo lucera. जेजून केल्ल्या बरेपणा खातीर ताका दिनवासुया. ताणें केलां तशेंच करून आमी वावरूया. हे वरस आमकां एक फुक्याचें देणें जालें. तशेंच ह्या वर्साक
जायते जे आमकां फावो केल्ले ती आमी वगडायली संवसारी वस्तूक लागून आमचे आळसायेक लागून थोडी पावटी आमचे आशेक लागून आपलेपणाक लागून देवान दिल्ली देणी आमी वगडावंक पावल्या इल्लोसो वेळ ओगीच राव जेजूचेर तुजी नदर दवर भोव पवित्र संस्कारान ताची आज्ञा आमकां हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो करा आमच्या उतरांनी करण्यांनी आमच्या चिंतनांनी आमच्या आवंड्यांनी आमी आमच्या देवाक दुखयला इल्लोसो वेळ ओगीच रावन घडये तुज्या मनान येतात त्यो सगल्यो तुज्यो चुकी आदल्या वर्साच्यो तुज्यो असोक्तायो आदल्या वर्साच्यो मनान हाड जेजूच्या पांयाशी दवर तो आपले काकलुतीचे दोळे आमचेर घालता You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance whenever I am afraid. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of my God. I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of my God. I will trust in you. जायती बरेपणां देवान आमची सवय केल्या सोपून गेल्ल्या वर्सात जायते बरेपण आमी अणभवलां वेगवेगळे तरेन तें अणभवलां मनशां कडल्यान सृश्टी कडल्यान देवाच्या वेगवेगळ्या देण्यांतल्यान ही सगळी देणी आमी मानून घेवया ह्या वेळार आमची दिनवासणी आमी ताका खतखत्यान उबारुया सगल्या वेळार ताका आर्गांनी सगल्या वेळार खुशाल राव वेगवेगळी दिनवासणेची मागणी वेगवेगळ्या कारणां पासत ह्या वेळार आमच्या कानार सादतली तेन्ना ती मागणी आमची जण एकल्याची जावं न्ही
बाप साहेबा बिस्प साहेबा याज्ञिका आनी मोतव्याशांच्या देण्या पासत आनी तांणी केल्ल्या बऱ्या वावरा खातीर आमी तुका दिनवासता बापा. देवा अर्घातिलुया देवा दिनवासुया देवा अर्घातिलुया देवा दिनवासुया. आमच्या सरकारान आनी सरकारी कचेरींत वावुरतेल्यांनी जो बरो वावर आनी बरी उदरगत केल्या त्या पासत देवा अर्घातिलुया देवा दिनवासुया देवा अर्घातिलुया देवा दिनवासुया. आमच्या गांवांत आनी राज्यांत आमकां राखली आनी सांबाळली आनी शांतीचें वातावरण फावो केलें त्या खातीर देवा अर्घातिलुया देवा दिनवासुया देवा अर्घातिलुया देवा दिनवासुया. आमचे फिरगोशेन वावुरतल्या सगल्या जोम्या पासत आनी तांच्या बऱ्या वावरा वरवीं तुजी बरेपणां आमकां फावो जाल्ल्या खातीर देवा अर्घातिलुया देवा दिनवासुया देवा अर्घातिलुया देवा दिनवासुया. आमच्या दर एकल्याच्या जिविताच्या देण्या खातीर तशेंच आमकां फावो जाल्ल्या बऱ्या गुणां पासत देवा अर्घातिलुया देवा दिनवासुया देवा अर्घातिलुया देवा दिनवासुया. आमचे फिरगोशेन ह्या वर्सा बावतिस्माचो संस्कार संतानाचो संस्कार क्रिस्त प्रसादाचो संस्कार क्रिस्माचो संस्कार लग्नाचो संस्कार आनी पिडेस्ताची मागणी समारंभल्या खातीर देवा अर्घातिलुया देवा दिनवासुया देवा अर्घातिलुया देवा दिनवासुया. ह्या वर्सा आमच्या गांवांत जोड घेतला आनी थोडीं आपले संवसारी पॉयंट सोंपोवन बापाचे वेंगेन परत गेल्यात ह्या तांच्या देण्या पासत देवा अर्घातिलुया देवा दिनवासुया देवा अर्घातिलुया देवा दिनवासुया. आनीकूय जायती आमची मागणी आसा. ह्या वेळार तुज्या जिविताचेर नदर मार. कोणूय तुमचे मदलो ह्या वेळार तुका मेळलेल्या देण्या पासत ल्हान ल्हान मागण्यांनी देवाक आर्गां दिवंक सोदता जाल्यार
वेळ विबाडी नासतना ते ह्या वेळार करचें तुजे दिनवासणेचे मागणी व्हडल्या ताड्यान भोव पवित्र संस्कारान आमचे पासत आजीर जाल्ल्या सोम्या मुखार उबार of the Holy Family. It is called the Holy Family because Jesus is their center of their lives, of Mother Mary and Saint Joseph. If Jesus is not in our lives, our homes are not a holy family. Lord Jesus, bless us to make our families a holy family by making you the center of our home. For all the blessings and graces you bestowed me with this year and allowed me to say my yes to you, to accept you as the life, my love and my life. I thank you, Jesus. कारकारण विकास केला याखे बरोस तुवें आमकां सुरक्षीत सांबाळली सगळे पिढेंतली तुवें आमकां विवाद केलो आनीकूय जायती आमची मागणी आसा सगळीं कडेन ती ह्या वेळार करूंक आमकां सोयीक ना हीच मनान दवरून सगळीं उबी रावया देवाक दिनवासुया आर्गां दिवया कोणाक आपले हात उक्ते करूंक दिसता हात उक्ते करचे कोणाक हात उबारूंक दिसता हात उबारचे ह्याच गायनांतल्यान आमी देवाक दिनवासतल्या E4 गायनाचे चेल्यार E4 पयलो आनी तिसरो श्लोक गायतल्या देवाक दिनवासून आर्गां दिवन सगळी आमची मागणीची आमी कडेन उचारूंक ना ती तुज्या मनान हाड देवाक आर्गां दिवंक सोदोळ जा देवाची सगळीं बरी कर्तुत्वां वाखाणून दिनवासून उक्त्या मनाचो उक्त्या काळजाचो जा देवा आर्गां दिवया देवा दिनवासुया देवा आर्गां दिवया देवा दिनवासुया महिमा तुका वैभव तुका एकाच
Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Argan तुका जेसू. विश्वास तुका. महिमा तुका जेसू. Thank you, Jesus. आमचे हात वयर मारून देवाक वाखाणली. Hallelujah. Thank you, Jesus. उबीच राहून देवाचे उतर या वेळार आमच्या कानार सादिता. देवाचे उतर ऐकूया. एका गांवांत भितर सरच्या वेळार कोड फुटलेले 10 जाण ताका वाटेर मेळ्ळे. ते पयस उबे रावले आनी व्हडल्यान उलो मारून ताणें म्हणलें, जेजू, गुरू स्वामी, आमची काकूट कर. ताणें तांकां पडयोवन म्हणलें, वचात आनी याज्ञिकांक तुमचें आंग दाखयात. आनी थंय वेते वाटेर ते नितोल जाले. तातूंतल्या एकल्यान आपूण नितोल जाला म्हूण देखना फुडें देवाक व्हडल्यान वाखाणीत परतून आयलो आनी ताच्या पांयां लागीं सोरपूत पडून ताका आर्गां दिली. आनी तो समारितान आसलो. जेजून ताचे कडेन उलोवन अशें म्हणलें, 10 जाण नितोल जाले न्हय, तर हेर 9 जाण खंय आसात? हे पोरक्या मनशा भायर परत येवन देवाची तोखणाय करतलो एकलोय दिश्टी पडलो ना. आनी ताणें ताका म्हणलें, उठ आनी वच, तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो. देवाचे उतोरें. देवाची वळखा. सगळीं बसुया. देवाक आर्गां दिवप दिनवासप हें देवाक मानता सगल्या वेळार. आमची नदर ह्या वेळार जेजूचेर दवरुया. आनी आतांच आमी आयकलां तें देवाचें उतर आमच्या मनान काळजान घेवया. हो ल्हानसो नियाळ चलता आसतना आमचें मन आमचें काळीज जेजूचेर आसूं दी. कांय घडयो जागृत रावया. ह्या घडयांनी आमचें जिवीत देवाच्या उतराच्या आदारान नियाळुया.
10 कोडकारांक जेजून बरें केलें, पूण एकलोच आर्गां दिवंक परत जेजूशी आयलो आनी ताका पांयां पडून दिनवासूंक लागलो. काय बरी वागणूक ह्या मनशाची. कोण काय तो? ताचेर इल्लो नियाळ करुया. तो जावन आसलो सामारिकार जांकां जुदेव लोक लागीं घेयनासले. तांकां भायरायताले, पूण ह्या सामारिकारांचे वागणूक जेजूक मानवता. उरलोले 9 जाण खंय गेले काय? जावं आपल्याच्या जिवितांत तांणी जायतीं वर्सां घोडयेक एकसुरी सारलेली व तांकां कोड वा लेप्रसी जाल्यात म्हूण कोणूच लागीं घेयनासली. आनी आयज पयलींच फावटी आपल्या जिवितांत ताणें ही बेखोवणी अणभवली. देखून घोडयाक कुशालकायेन ते जेजूक आर्गां दिवंक विसरले जायत. थोडे घोडयेक आपले फामिलीक पयले भेटूंक गेले आसतले. दुसरे आपूण बरो जाला म्हूण आपल्या इश्टांक वो लागशिल्ल्यांक घेवन भोंवडेक गेले जायत. वो थोडे आपूण बरें जालें म्हूण कुशालकायेन कितें करचें तें कळना जावन बेश्टोच आपलो वेळ इबाडलो जायत. कितेंय तांचें जिवीत जावं एक. म्हत्वाची वस्त जी तांणी करूंक जाय आसली ती ते करूंक विसरले आनी जाका लागून ही कुशालकाय तांकां मेळ्ळी ताका ते विसरतात. जेजूक विसरून संवसारी रितींनी आनी दुसऱ्या राटावळींनी ते घोडयेक गूल जाले जायत. आदल्या वर्साचे तेंगशेर आनी नव्या वर्साचे उमरेर आमी आसो. कोणेंय आमकां कितेंय दिल्यार वा आमकां आदार केल्यार आमी रोखडींच तांकां थँक्यू म्हणटात. पूण ही जावन आसा एक बरी वस्त. ह्या आख्ख्या वर्सांत जेजून आमच्या जिवितांत जायतें बरें केलां. पूण कितलो हांवें जेजूक दिनवासला काय? आमच्या जिवितांत आमी जेन्ना जेजू लागीं मागता तेन्ना आमकां तें जायते फावटी मेळटा. पूण जेजूक दिनवासूंक तूं आनी हांव कित्याक फाटीं उरतात काय? सगलें बरें आमच्या जिवितांत घडटा तेन्ना ह्या 9 मनशां भाशेन जेजूक दिनवासचे बदलेक हांव वेगळीच वाट म्हज्या जिवितांत दवरतां. आनी जें कितें करचें आसलें तें हांव सोडून दितां. तर ह्या नव्या वर्सांत आमचें पावल मारतना देवाक सगल्या बरेपणा खातीर आनी कितें वयर सकयल जालां आनी ताचे वरवीं आमकां जायतें कितें शिकूंक मेळना वो अणभव मेळ्ळ्यात ताचे खातीर आमी ताका दिनवासुया. दुसरे सुवातेर जेजून कशी दुसऱ्यांची सेवा केली जायत. तो कालतो जालो. गांवांनी भोंवून ताणें घरचे वताक बरी केली. ह्या वाचपांत आमी पळयलां जेन्ना तो कोडकारांक बरें करता तेन्ना कोण गिरेस्त वो गरीब वो कोण खंयच्या जातीचो वो कातीचो तें ताणें पळयलें ना. जुदेव तशेंच सामारितान सगल्यांक ताणें एक सारकें लेखूंक सगल्यांक बेखोवणी दिली. तर ताणें केलां तशेंच आमच्या जिवितांत आमी एकामेका सोबें भेदभाव करिनासतना उदार मनान पेल्याची आनी गरजेवंताची सेवा करूंक आमी वावरुया.
तुझी नदर ह्या वेळार जेजूचेर दवर. धा कोडकारां मदलो एकलो कोडकार देवाक दिनवाशीत परत आयलो. ताचे सारकें आमचें उपकारी मन. देवा सोबी तशेंच देवाच्या नांवान ज्या मनशांनी आमचें सगळें बरेंपण केलां तांचो उगडास कर ह्या वेळार. भोव करून जांकां तूं दिनवासून चुकलाय, जांचें बरेंपण दिसाच्या दिसाक तुवें मानून घेवंक ना. यू हॅव फेल्ड टू एक्नॉलेज द गुडनेस दॅट इज शोन बाय अदर्स. ह्या वेळार दिमेर रावन सगळीं बरेपणां जेजूची आमी ओळखून घेवया. दिमेर रावन ताका आनीक एक पावटी वाखाणुया. आमचेच पासत आमच्या घराब्या पासत आमकां सगल्या वायटांतली निवारलेल्या पासत दुसऱ्यांच्या कोश्टां वरवीं आमकां शिकयलेल्या पासून जरूय जायते कडेन खूब वायट घडलां. संवसारभर जायत्यांक वायटाचे शिकार जावचे पडल्यात. आमकां आपल्या मोगान आपुरबायेन ताणें पोसल्यात आनी राखल्यात. हे स्वामी तू चरवा निगाहे मुझ पे तेरी सदा सुखी. तू है स्वामी तू चरवा निगाहे मुझ पे तेरी सदा. तू है स्वामी चरवा निगाहे मुझ पे तेरी सदा. तू है स्वामी तू चरवा निगाहे मुझ पे तेरी सदा. जहाँ जहाँ है हरियाली वहाँ
वहा मुझे तू दिए चला है स्वामी तू चरवा तेरा है मुझ पे तेरी सदा तू है स्वामी तू चरवा तेरा है मुझ पे तेरी सदा तू है स्वामी तू चरवा निगाह है मुझ पे तेरी सदा तू है स्वामी तू चरवा निगाह है मुझ पे तेरी सदा तू है स्वामी तू चरवा निगाह है मुझ पे तेरी सदा तू है स्वामी तू चरवा निगाह है मुझ पे तेरी सदा तू है स्वामी तू चरवा निगाह है मुझ पे तेरी सदा तू है स्वामी तू चरवा निगाह है मुझ पे तेरी सदा वेळ काळ वर्सां शेकडे ताचेच ताका सगळें आतां फॉर हिम एवरीथींग इज नाव फॉर अस फायनाइट beings there is yesterday there is today there is tomorrow आमकां सोडून वेतल्या मनशां प्राण्यांक काल आज फाल्यां शांततायेन बसून शांततायेन बसून तुजी नदर जेजूचेर दवर ह्या वेळार तुजे पासत कितें तरी तो बरें करूंक वेता इज गोइंग टू डू समथींग ब्युटिफूल समथींग नायस फॉर यू विस्वास दवर येवचें आसा तें वर्स 2024 तुज्या जिवितांत एक बरें वर्स जावन होच जेजू तुका कृपा दिता ती घे आख्खें तुजें वर्स तो मांडून हाडटा ही प्लॅन्स फॉर यू तुजे सगळे प्लॅन तुज्यो मांडण्यो ताच्या हातांत दी कसल्योय तुज्यो मांडण्यो ह्या वर्साक जावं त्यो जेजूच्या हातांत दी जें कितें सारकें आसा तें तो आनीक बरें करून दितलो जें कितें चुकीचें आसा तुजे मांडणेंत तो कुशीन काडून तुका आदार करतलो बी ओपन कसलेय निर्णय तुवें घेतलेले आसात जाल्यार वो कसलेय निर्णय तूं घेवपाचो आसाय जाल्यार जेजू मुखार ते उक्ते कर ओगे पडले
सगळ्यांच्या नांवान ह्या वेळार आमची थोडीशी मागणी आमी देवाक उबारया. आमच्या बाप साहेबान बिस्पांनी यानिकांनी आनी मदमाशांनी आपले जिविताचे देखी वरवीं जेजून केला तशेंच करून पोजेक शिकून तांचे पासत मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. राजकीय फुडाऱ्यांनी ह्या नव्या वर्सांत बरे कायदे चालीक लावन आनी सृश्टी बरे तरेन सांबाळून वावरूंक तांचे पासत मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. देशामध्ये राज्यामध्ये झगडी झुजां नपयत जावन सगळ्याक शांती वचून देवाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. नवी गवळीक फिरगो सोबा आपलो वाव हातान घेतात तेन्ना जेजू भाशेक उमेदीन आनी सगळ्यांच्या उस्क्यान भरून पवित्र सोबेन वावरून तांकां जेजूची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमच्या गांवांत आनी गोंयांत बरी देव आपोवणी ह्या वर्साक आमकां फावो जावंक मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमचे फिरगोजेन आसलेल्या दर एका कुटुंबा खातीर आनी तशेंच जीं कोण पिडेन कश्टवता तांचे खातीर मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. पवित्र सभेचो परिशदेचो वावर चालू आसा. हो वावर देवाच्या येवजणे प्रमाणे जावन पवित्र आत्म्याची जाणवाय आनी कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. ओगीच रावून आमची खासगी मागणी जेजू मुखार दवरुया. ह्या सुरूत वेतल्या वर्सां भोव करून जी घेरां झुजां चालू आसा ती थांबय आनी शांती संवसाराक पाठय म्हणून मागुया. भोव करून इस्रायल, गाजा, युक्रेन, रशिया तशेंच हे दुसऱ्याय गांवांनी दुसऱ्याय देशांनी जी झगडी मारामारी केस्तांवां चालू आसा. आमच्याच भारताच्या देशांत वेगवेगळे कडेन जे दंगे झगडी धर्मभेद चालू आसा तो थांबय म्हण मागणी. हे आख्खें वरसभर आमकां देवाचो आशिर्वाद जाय. सुरवातेक ते आखेरेक मेरेन फ्रॉम बिगिनींग टील दी एंड ऑफ 2024 आमकां सगळी कृपा जी जाय ती देव बाप आमकां दिता. आपल्या पुता वरवीं पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान ही आमी घेवया. नवे वरस आंकवार मारी बराबर देवाचे माती बराबर आमी सुरू करूंक वेता. हे मोदयांची मिसाची भेट आमी भेटोवंक वेता. सगळी तुजी इंतेसावां जेजूच्या पांयाशी हाड. जाय ती देणी ताणें आमकां दिल्या आनी दितलो म्हूण भासायला. तातूंत व्हडांतलें व्हड देणें हांव तुमकां शारोती पाठयतलो. हांव तुमकां पवित्र आत्मो दितलो आनी तो तुमकां पूर्ण सोच शिकयतलो. तो तुमकां वाट दाखयतलो. ह्या आमच्या आख्ख्या वर्सांत
पवित्र आत्म्याचें देणें आमकां दी म्हूण मागया. बापा लागीं प्रार्थुया, पुता बराबर घेवया आनी पवित्र आत्म्याक उलो मारूया. ह्या वेळार कोणाक दिमी घालूंक दिसता दिमी घालची, उबी रावंक दिसता उबी रावची. आमचे हात आमचे मुखार दवरून ह्या नव्या वर्सांत भितर सरता आसतना ही जे देवाची देणी आमच्या हातांत घेवया. Holy Spirit, Holy Spirit, come with your fire. Holy Spirit, Holy Spirit, come with your fire. Holy Spirit, come with your fire. Holy Spirit, come with your fire. Come, Holy Spirit, let your fire fall. Come, Holy Spirit, let your fire fall. Let your fire fall. Let your fire fall. Purify my heart, Lord. Holy Spirit, Holy Spirit, purify our heart. Holy Spirit, Holy Spirit, purify my heart. Holy Spirit, purify my heart. Holy Spirit, purify my heart. Come, Holy Spirit, let your fire fall. Come, Holy Spirit, let your fire fall. 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 मोगडा जेजू, तूं आमचो मोग करताय आनी आमकां दुसऱ्या सोवे आनी तुजे सोवे मोगान वागूंक उलो करताय. तुवें बापाक दिनवासलोय तशेंच आमकां दिनवासनेच्या मोनान जिवंक तूं शिकयताय. तुज्या उतराचेर आमी नियाळ केला आनी नव्या वर्सांत तुजेच कृपेन तुवें केलां तशेंच करूंक आमी येवजिलां. ह्या नव्या वर्साचेर आनी आमचे सुबाम बेसांवां वतोय आनी आमी तुजे व्हडते मोहिमेक वावरूं शिकोर. हें आमी मागतां तेच आमच्या क्रिस्ता सोम्या वरवीं. ह्या वेळार बाबा भयणीनो, आमी आशिर्वाद घेतल्या ह्या वर्साचो आशिर्वाद आनी नव्या वर्सांत आमी कितें भाशेन कालते पडी भितर सरूंक तेच देवाची आमी सगलीं पाटलावदारां उदीक भावार्थान बरोवशान जियेतले म्हूण जेजू लागीं आमी मागतल्या. सगलीं दिमी घालून आपली मान बागयतल्या.
वाकाटोली सासनात सासनात नवलां तुजी देवा अर्घ दिवया देवा विश्वासूया देवा अर्घ दिवया देवा विश्वासूया. सगल्यांक तुमकां माई मोगाचो येवकार ह्या मिसाच्या बलिदानांत हे नवे वरोस 2024 वर्सा किरीत भाशेन आमकां एक फळादीक वरोस जावंक आनी उनुनीत तुमकां सगल्यांक हे नवे वरोस आमी आवडयतना देवा मातेचो किरीत भाशेन आशिर्वाद तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर पडचो म्हूण हे मीस आमी किरीत भाशेन सगल्या तुमकां ह्या चिखलेच्या फिरगुजकारांक आमी भेटयता किरीत भाशेन पोपुली हे मीस आमी तुमचे खातीर भेटयता आसतना आयच्या दिसाक आमच्या पादविकाराक म्हजे खातीर फादर आल्बीन हांगासर आसलेले क्लॉइस्टर कामल आनी पालोटी फादर्स तशें क्रिस्टियन ब्रदर्स ह्या सगल्या आमच्या हांगासर वावुरतेल्या आमच्या धर्मीक भावा भयणां खातीर मागूंक तुमचे मौन आसचें म्हूण आमी किरीत भाशेन तुमचे लागीं विनंती करता आयचे बिसाची मांडावळ करतात सगलीं आमची युक्रिस्टीक मिनिस्टर्स आनी आमचे फिरगोजेन आसलेली सगलीं एसोसिएशन्स
तांचो वावर बरे तरेन देवान तांच्या वावराचेर आशिर्वाद घालून उदीक उर्बेन आनी नेटान तांणी हो वावर करूं म्हूण तांचे खातीर आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवो तुमचे सवे आसूं. मोगाल भावा भयणीनो, आयज पवित्र सोबा 3 गोडण्यो समोर उरता. पयले सुवातेर आयज आख्खी पवित्र सोबा संतोसान बागयोन मारिया देवा मातेची दोबाजीक परब समोर उरता. मारिया देवाची माता हे आमच्या क्रिस्ती धर्माच्या भावार्थाचे एक सोत. हे भावार्थाचे सोत आमी समजूंक, मानून घेवंक आनी दुसऱ्याक परगटूंक गरजेचे. दुसऱ्या सुवातेर आयज पवित्र सोबा विश्व शांतीचो दीस समोर ओंपता. हो दीस आमकां संवसारांत शांती पासत मागूंक आनी आमी समाजांत शांती हाडटले दूत जावंक आपोवणें आसा म्हूण उगडास कोत्ता. तिसऱ्या सुवातेर आयज 2024 ह्या नव्या वर्सांत आमी प्रवेश कोत्ता. ह्यो तिनूय गोडण्यो मनांत दवरून आयच्या दिसाक आमी असो विशय काडला. मारिया देवा मातेचे विणवणेन नव्या वर्सांत बालका जेजूची शांती अनुभवया. बागयोत मारिया देवाची माता हे भावार्थाचे सोत समजूंक आनी तिच्या मोगान आमी वाडूंक, तशें बालका जेजूची शांती आमच्या कुटुंबांत, समाजांत आमकां फावो जावंक आनी शेकी ह्या नव्या वर्सांत देवाचो आशिर्वाद दर एका कुटुंबाच्या वांगड्याचेर पडूंक ह्या मिसाच्या भेटेंत आमी मागुया. आनी हे पवित्र रितीन फावो ते बरी वांटो घेवचे खातीर पयले सुवातेर मारयेक आमचो नमणो आमी करतना ती जावन आसा मागण्याचे हातयार, ती जावन आसा शांतीचे हातयार, ती जावन आसा भावार्थाचे हातयार, ती जावन आसा सेवेचे हातयार. तर जायते फावटी आमी जेजूचे पाटलावदार कशे ह्या संवसारांत शांतीचे दूत जावंक फाटीं उरल्यात. जायते फावटी सेवे चाकरेचें मन आमच्या काळजांत नासलें देखून आमी दुसऱ्यांची सेवा करूंक जायते फावटी हारपीत जावंक ना. जायते फावटी घडयेक आमच्या जिवितांत मारये भाशेन उदीक भावार्थी कशें जिवंक आमी फाटीं उरल्या. असले आनी दुसरे हेर आमचे चुकीचे बोगसणे देवा अनेक एकामेका लागीं मागून सगलीं बरोबर आमी म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत बागयून सदांच सांग वारबरी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सुर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. So
या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोव्या देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे प्रार्थुया. सुर्गींच्या मोगाळ बापा, आमच्या कुडाचे एक उस्तोरेक तिच्या आंकवारपण सांबाळून तुज्या पुताची आवय जावंक तुवें वेंचून काडली आनी तिका आमची आवय करून दिली. तुवें आमकां फावो केल्ले हे देवोरते आवयचें देणें ओळखून आमी सोमेस जेजूचे देखी पोरमणे सदां तिका फावो तो मान आनी मोग दिवं आनी तेच देखीवंत मायेच्या पावलांनी चलून जेजूचो खरो पाटलाव आमी करूंक पावूं. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासवत चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. लोकगंतेच्या पुस्तका वेलें वाचप. सोर्वेस्पोरान मोइजेसा कडेन उलोवन ताका म्हणलें, आरोना आनी ताच्या पुता कडेन अशें उलय, इस्रायलाच्या पुता दुवांचेर आशिर्वाद घालूंक जाय असो. तुमी तांकां म्हणटल्यात, सोर्वेस्पोर तुजेर आशिर्वाद घालूं आनी तुका सांबाळूं. सोर्वेस्पोर आपल्या मुखामळाचो पोरजोड तुजेर घालूं आनी तुका प्रोत्सोन जावं. सोर्वेस्पोर आपलें मुखामळ तुका दाखोवं आनी तुका शांती दिवं. हे पोरी इस्रायलाच्या पुता दुवाचेर म्हजें नांव घेतलीं आनी हांव तांचेर आशिर्वाद घालतलो. देवाचें उतर हें. देवाचें मोड उपकार. आमचो जबाब गायन करून जातलो. कृपा कोर देवा, कृपा कोर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडून दी. कृपा कोर देवा, कृपा कोर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडून दी. कृपा कोर देवा, कृपा कोर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडून दी. कृपा कोर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडून दी. दुलोबायेन तुजें दर्शन आमकां फावो कर. हे बरी मनीस प्रितुमेर तुज्यो वाटोळ कोतले. तूं एकलो चोडवंडार म्हूण सगळे राष्ट्रांक कळटले. कृपा कोर देवा, कृपा कोर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडून दी. राष्ट्रा मुरगोटूं संतोसाची गितां गावूं, कित्याक तूं न्याया पोरमणे
सोटी कोरताय नीती पोरमणे कोताय पोरसांची मनसुबी पृथ्वेच्या राष्ट्रांचेर राजवट चलोयताय कुर्बा कोर देवा कुर्बा कोर देवा तुजो आशीर्वाद आमचेर पडूं दी राष्ट्रा तुका वाखाणू देवा सगळी राष्ट्रा तुका वाखाणू देव आमकां आपलो आशीर्वाद दिवं आनी सगळी प्रितूम ताच्या पांया पडूं कुर्बा कोर देवा कुर्बा कोर देवा तुजो आशीर्वाद आमचेर पडूं दी बागीवंत पावलून गालेशकाराक बरयलेलें चिठ्ठीवेलें वाचप भावा भयणींतो नेमलोलो काल बऱ्या उपरांत देवान आपल्या पुताक धाडून दिलो तो एके ओस्तोरे जल्मलो समृद्धी काल जल्मलो आनी समृद्धी काल आसलोल्याक सुटका दिवच्या खातीर आनी आमकां देवाची आपणयलोली भुरगीं करच्या खातीर तो आयलो तुमी पूत धुवो म्हूण दाखोवंक आबा बापा असो उलो मारतालो आपल्या पुताचो आत्मो देवान आमचे काळजांनी धाडलो देखून तो हे फुडें गुलाम न्हय देवान तुका पूत केला आनी पूत म्हणटोच दायजी केला देवाचें उतर हें उद्गार जायते पावटी आनी वेगवेगळे तरेन मागाम प्रवाद्यान वरवीं देव आमच्या पुर्वजांत फुडें उलयलो पूण शेवटाचे दिसांनी ह्या आमच्या काळार आपल्या पुता वरवीं तो आमचे लागीं उलयलो Sorvispo तुमचे सोवे आसू लुका परमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान आनी वेगी वेगी वच जाल्यार मारिया जुसे आनी कावणेन दवरलेलो बाळूक गोवण्यांक मेळ्ळी बाळकाक पळोवन ताचे विशीं तांकां सांगलोलें ताचें सोत तांकां घुमून आयलें आनी गोवड्यांनी तांकां सांगली ती खबर आयकून सगळीं अजाप जालीं आनी मारिया सगल्यो ह्यो वस्तू आपल्या काळजान घडोवन सांबाळटाली आनी आपणाक सांगलोलें तशेंच सगळें आयकल्या आनी पळयल्या उपरांत देवाची वडवीक आनी वाखाणी करीत गोवडी परत गेले
बाळकाची सुनूत करूंक 8 दीस भरतूच तो आपल्या आवयच्या कुसव्यान संभोवच्या आदींच देवदूतान सांगलोलें तशें जेजू म्हूण ताका नांव दवरलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ तो मानी मोगाड बाबा भयणीनो, आज आमी किरीत भाशेन देवा मातेची दोबाजीक परब समरुमताव आनी सुरवातेक आमी उतरां वाचल्यान तेन्ना सुरवातेच्या उतरांनी आमी म्हणलां आज 3 घडण्यो आमच्या हे परबेच्या समयार आमी समरुमताव. पयली जावन आसा मारिया देवा मातेची आवय, हिची परब दोबाजीक परब आमी समरुमताव. दुसरे सुवातेर पवित्र सभा विश्व शांतीची परब आज किरीत भाशेन मनयता. आनी तिसरे सुवातेर नव्या वर्साची सुरवात आज आमी देवाक दिनवासून करता. भाव भयणीनो, आयच्या दिसाक आमी किरीत भाशेन नव्या वर्साक सुरवात करता आसतना गरज आमी देवाक दिनवासूंक. कित्याक आदलें वरोस सरून गेलें, नवें वरोस सुरू जालें. पूण हें नवें वरोस देवान आमकां दिलें, देवाचें दान कशें तें आमकां मेळ्ळें. जायते आमच्या बाबा भयणांक हें नवें वरोस पळोवंक भाग फावना जालें. देवान आमकां ह्या देव मंदिरांत हाडलीं, देवान आमकां आजून जिवीत दवरलीं, देवान आमकां आजून पर्यान ह्या संवसारांत सांबाळलीं देखून देवाची तुस्त आमी करूंक फावो. आज आमी पयले सुवातेर 2 वस्तू सगलो विश्व संवसार करता. पयलें वरोस नवें वरोस सुरू जाता म्हूण खुशालकायेन मुरगोडटा. जाणो जायतीं जाणां फोगोट्यो मारतात, गुण करतात, नव्या वर्साक सुरवात दितात. जायतीं जाणां ह्या नव्या वर्साक निश्चय घेतात. जायतीं जाणां नवें वरोस सुरू जाता देखून नव्यो वस्तू हाडटात. तुमी तुमचे मोदें ह्या नव्या वर्साक सुरवात दिवंक घडीक नवीं आंगोस्त्रां घेतल्या आसतलीं, नवे ड्रेस, नवे शूज, नव्यो वस्तू. कित्याक गाय आमी सगळ्यो नव्यो वस्तू घेता? कित्याक आमकां नवेपण दिसूंक जाय. आमच्या दोळ्याक बऱ्यो वस्तू सदांच आवडटात. बऱ्यो वस्तू आमकां सदांच येवजण कशी येता. बऱ्यो वस्तूक आमी वेंग मारता, बऱ्यो वस्तू आमकां सदांच आमुरक्यो लागतात. देवाकूय तशेंच मानता आनी देवाक मानता देखून देव आपले येवजणेन मनशाक आपलो भागीदार करता. हे नवे येवजणेन देव किरीत भाशेन मनशाक आपलो भागीदार करता ते लोकगंतीच्या ह्या पयल्या वाचपांत आज आमी आयकलां. देव किरीत भाशेन इस्रायल पोरचे गुलामपणांतली सोडयल्या उपरांत मोजेसाच्या फुडाराखाल तांकां सिनाय हांगासर हाडटा आनी तांचे सवे करार करता. कसलो करार? तांकां समूर्त दिता. आनी किरीत भाशेन देव तांकां आरोन आनी ताच्या पुतांक किरीत भाशेन प्रार्थना करता. म्हणटा इस्रायल पोरजेक किरीत भाशेन तुमी आशिर्वाद दियात आनी पोरजेचो फुडाकार आजतान तुमी करून बासायल्ल्या देशांत तुमी वेतल्यात. मोजेसाची जुट्टी बाबा भयणो हांगातान सोंपता आनी देव किरीत भाशेन आरोन आनी ताच्या पुतांक म्हणटा हे पोरजीक हांव सदांकाल आजतान ही म्हजी पोरसां, हांव तांचो देव आनी तांचे सवे हांव सदांकाल आसतलो. म्हणटच सर्वेस पोर तांचो मोग करता, तांचेर आशिर्वाद घालता म्हूण तुमी म्हज्या नांवान तांचेर आशिर्वाद घालतली. देव बरेपणाचो देव, देव सगळ्याच मोगाचो देव म्हूण आपले पोरजेक तो किरीत भाशेन कोडीत करता. इतलेंच न्हय, हे पोरजे सवें तो करार करता, तांकां तो समूर्त दिता. मोजेसा वरवीं सायनाय दोंगरांतान तो एक 10 मांदामें तांचे सवें दिवन हे समूर्ती प्रमाणे आपलें जिवीत ते मांडून हाडटले म्हूण तांचे सवें करार करता. आनी भाव भयणीनो, हे पोरजेक आपली पोरजा म्हूण देव किरीत भाशेन मानून घेता. अशें आसतना देव हे येवजणेन बाबा भयणीनो आपले पोरजेक सोडूंक सोदता. देव आपले पोरजेक
किरीत भाशेन हे कोरार सांबाळूंक भाव भयणो प्रार्थना करता. पोरजा आपूण हे देवा सवें केल्लो कोरार विसरता. आपल्या जिवितान भाव भयणो पोरजा देवाक नाकारता, वायट मार्गार वेता आनी आपलेंच निसंटोन करूंक पावता. असले वेळार देवा सोबे आनी कसलोच उपाय ना, पूण आपल्या पुताक ह्या संवसारान नेमलेलो काळ भरल्या उपरांत तांकां ह्या संवसारान आपल्या एकल्याच मालगोड्या पुताक एके आंकवारे वरवीं देव ह्या संवसारान पाठयता. आनी अशें आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकलां, नेमलेलो काळ भरल्या उपरांत देवान आपल्या पुताक धाडून दिलो. तो एके अस्तुरेक जल्मलो, सुमूर्तिकाल जल्मलो आनी सुमूर्तिकाल आसलोल्यांक सुटका दिवचे खातीर आनी आमकां देवाची आपणायलोली भुरगीं करचे खातीर तो आयलो. भाग्यून पावलू किरीत भाशेन गालियेसकारांक बरोवन हें सोत आमकां उगडापें करता. आनी बाबा भयणू, खरेंच आमी सगलीं क्रिस्ती बाबा भयणू हें सोत मानून घेता तेन्ना आज आमी दुसरी वस्त समोरून ती जावन आसा भाग्यून देवा मातयेची परब. मारिया जावन आसा देवाची माय, अशें आमी ही परब दबाजीक परब समोरून 428 आनो डॉमिनो ह्या वर्सान बाबा भयणीनो नेस्टोरियस म्हूण एकलो बरो प्रवादी थंयसर प्रवचनकार आसलो आनी ताचे पाटलावदार जायते आसले. ताणें शिकवण हे भाशेन दिली, जेजू जावन आसा देव, जेजू जावन आसा मनीस, पूण मारयेन फकत जेजू ह्या मनशाक जोन दिला, जेजू ह्या देवाक ताणें जोन दिवंक ना. हाका लागून 431 वर्साक बाबा भयणीनो पवित्र सभा एक कावन्सील ऑफ एफिसस म्हणून एक व्हड सभा घडोवन हाडटा आनी हे सभेंत बाबा भयणी ह्या विशयाचेर ते नियाळ करतात. आनी नियाळ केल्या उपरांत पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणांत किरीत भाशेन मारिया थियोकोतोस म्हणजे मारिया जावन आसा देवाची माय म्हणून हें सोत परगट करतात. हें सोत आयज पर्यंत पवित्र सभा परगट्टा. भाव भयणीनो, आमी हें सोत कित्याक मानून घेवचें? कित्याक देवाची येवजण आसली. जेन्ना गाब्रियल देवदूत मारियेसोशी येता तेन्ना तो ह्या उतरांनी तिका म्हणटा, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी बोव व्हरत्या देवाची शक्ती तुजे सावळी घालतली. ह्याच खातीर तूं जोन दिवची आसा त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हणटली. पयले सुवातेर गाब्रियल देवदूत आपुणूच मारयेक कोडीत करता की हो भुरगो जो जल्मतलो तो देवाचो पूत जावन आसा. दुसरे सुवातेर आमकां मेळटा मारिया जेन्ना एलिझाबेथीक भेट करूंक वेता तेन्ना थंयसर एलिझाबेथ असल्या उतरांनी तिका नोमान करता, उस्तुऱ्या मदें सुभागी तूं आनी सुभागी तुजे कुशीचें फळ आनी म्हज्या सोम्याची आवय म्हजेशी येवची म्हूण म्हाका खंयचें फावो जालें. म्हज्या सोम्याची आवय. भाव भयणीनो, दुसरें सोत आमकां ह्याच पवित्र पुस्तकान मेळटा. हाचे दिसाक मारिया देवाची माय म्हूण आमी पाचाता तेन्ना हें सोत देवानूच आमकां उगडापें केलां म्हूण आमकां तावें जाता. आनी हें सोत आमकां किरीत भाशेन पवित्र पुस्तकान मेळटा. किरीत भाशेन पवित्र सभा हें शिकोवन दिता आसतना आमकां सगळ्या शुभ वर्तमानांत हेंच आमकां तावें जाता की मारिया जावन आसली त्याच जेजूची आवय. आनी जेजू कोण जावन आसलो? दुसरो जोड त्रिएक देवाचो. दुसरो जोड म्हणटोच त्रिएक देवाचो तो देव जावन आसलो. जरी तो देव जावन आसलो जाल्यार ह्या देवाची आवय मारिया जावन आसली. बाबा भयणो, आमी मारयेक ह्या वेळार वयर काडिना, पूण आमी गरज पडल्यार जेजू मनीस आनी देवाचो पूत म्हणून आमी ताचे वयर नियाळ करता. मारयेचेर आमी लक्ष घालता खरें, पूण देवान हे वस्तुरे किरीत भाशेन आपल्या पुताची आवय जावंक तयार केली हें सोत आमच्यान नाकारूंक जायना.
आनी हाका लागून आयच्या दिसाक ही परब आमी मारिया देवाची माता म्हूण किरीत भाशेन आमी परगट्टाव आनी समोर उमताव. गरज बाबा भयणीनो, आमी पवित्र सभा कशी मारिये भाशेन हें सोत मानून घेवंक. गरज बाबा भयणीनो, मारिये भाशेन देवाचे येवजणेक आमी तयार आसूंक. गरज बाबा भयणीनो, मारिये भाशेन बाबर्ताचे नमुने आमी जावंक. गरज बाबा भयणीनो, देवाचे येवजणेक राजी आसतना आमी सेवे चाकरेचे नमुने जावंक. आज ही परब आमी समोर उमताना ह्योच वस्तू आमच्या मनांत हाडुया. क्रिस्ती भावा भयणां कशी, क्रिस्ती भावार्थी कशी आमच्या जिवितान खरे सेवे चाकरेचे मन आमी आपणावया. मारीन आपल्या जिवितान आपले मावशे भयणीची आपले चिंतिनासतना आपले मावशे भयणीची सेवा चाकरी करूंक गेली. जेन्ना जेजू शिसाक घेवन तिच्या घरांत आयलो, सगल्यांचो परामोस तिणें केलो. जेन्ना जेजू स्वर्गात चडलो तेन्ना शिसा बरोबर ह्या सोडवणीच्या वावरान तिणें बाबा भयणीनो भागीदार ती जाली. मारिया जावन आसली बाबार्थाची नमुणी. आपल्या जिवितान जेन्ना गाब्रिएल देवदूतान तिका नमान कुरपेन बोललेली म्हणली तेन्ना गर्वान ती बोलली ना बाबा भयणो. बोलतेच जाल्यार ओ भुरगो पवित आनी देवाचो पूत ताका म्हणटलें हें सोत मानून तिणें बाबार्थान आपली मान बागून म्हणलें, ही आसा हांव देवाची चाकून, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणे. बाबार्थाची नमुणी मारिया. आमी बाबा भयणीनो त्याच जेजूची पाटलावदारां. आज मारिये उद्देशी आमकां जेजू आपयता. आमी बाबार्थाचे नमुणे न्हूच आमच्या घराब्यान पूण आमच्या वाड्यान, आमच्या गांवांत आनी आमचे सरभोंवतणी आसलेल्या ओ क्रिस्ती बाबा भयणांक आमी एक नमुणो जावंक आमकां उलो. आज पवित्र सभा ह्या संवसारान जियेता आसतना भाऊ भयणीनो मारिये भाशेन बाबार्थाचे नमुणे आमी जावंक गरज. जेजूचे पाटलावदार आमी म्हणटा तेन्ना गरज आमी हो आमचो बाबार्थ न्हूच उतरांनी उच्चारूंक पूण आमच्या कोरण्यांनी तो दाखोवंक. आनी कोरण्यांनी आमी दाखयता तेन्ना सेवा आनी चाकरी आमी करता म्हूण तातूंत आमकां गरज हे आमी दोनी वस्तू करूंक. जायते फावटी घडयेक उतरांचो बोड आमचो चड जाता. जायते फावटी आमी फकत उतरांच म्हणटा, दुसऱ्यांक सांगता पूण करूंक आमी फाटीं उरता. आयच्या दिसाक हे देवा मातयेची परब आमी समोर उमताना मारयेची देख घेवन सेवे चाकरेचें मन आपणावया. तिसरी वस्त, मारिया सदांच देवाचे येवजणेक राजी आसली. जेन्ना काना गांवांत सोरो उणो जालो तेन्ना तिणें म्हणलें तो सांगता तितलें करात. बाबा भयणीनो, देवाची येवजण ती जाणा आसली. आपलो पूत देवाचो पूत म्हूण तिका खबर आसली आनी ताचेर बाबाट धरून तिणें म्हणलें तो सांगता तितलें करात. इतलेंच न्हय बाबा भयणीनो, सिमियोन म्हणलें तुज्या एक तोर्सा तुज्या काळजाक आसपास विट्टली. ही उतरां गांठीक तिणें मारली कित्याक ती जाणा आसली कसले कोश्ट आपणाचेर येतले ते. आपलो पूत ह्या संवसारान मनशाची सोडवण करूंक आयला हें सोत ती बेस बरें जाणा आसली. इतलेंच न्हय बाबा भयणीनो, जेन्ना आयच्या दिसाक आमी वाचप वाचता तेन्ना म्हणटा आनी मारिया सगल्यो ह्यो वस्तू आपल्या काळजान घडोवन सांबाळटा आनी आपणाक सांगलोलें तशें सगलें आयकता. बाबा भयणीनो, देवाची माय जावन देवाचे येवजणेक सदांच राजी. देवाची माय जावन देव सांगता तें करूंक सदांच तयार. देवाची माय जावन खालतिकाय आपणावंक सदांच तयार. तुका आनी म्हाका एक देख, तुका आनी म्हाका मारिया एक नमुणो. आनी तिसरी वस्त बाबा भयणी आयच्या दिसाक आमी समोर उमता विश्व शांती. गरज आमकां ह्या आधुनीक काळार ही शांतीची गरज. जेजू ह्या संवसारांत आयलो, बोडव्यांनी म्हणलें महिमा देवाक उंच सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. संवसारांत आसलेल्या मनशांक शांती हाडूंक तो आयलो. शांतीचो कुंवर तो आसलो. बाबा आमच्या संवसारांत घडिता घडटात ते भाशेन आमी जाणो शांती भोव गरजेची ह्या आधुनीक काळांत.
इस्रायल पॅलेस्तीन, रशिया, युक्रेन, मणिपूर, हेर आमचे जे देश आसात, आफ्रिकाच्या देशांनी कितें घडटा तें आमी जाणाव. शांतीचे दूत आमी जावंक आमकां देव उलो मारता. शांतीची नमुणे आमी दुसऱ्यांक अदीक आनी अदीक आमच्या उतरांनी आनी कुरण्यांनी जावंक आमकां उलो. आयच्या दिसाक ह्यो तिनूय वस्तू आमी नियाळटना पयले सुवातेर वर्साचे सुरवातेक देवाक आमी दिनवासुया. देवान आमकां मारिया न्हूच देवाची माय पूण आमची माय करून एक नमुनो कसो दिलो देखून देवाक आमी आर्गां दिवया. तिसरी वस्त संवसाराचे शांती खातीर 2 दिसाक आमी प्रार्थना करुया. तर आमी सगळीं जेजूची पाटलावदारां हांगासर आयच्या दिसाक ह्या नव्या वर्साक देवाक दिनवासतना आमकांय हीच कृपा मागुया. आमी शांतीचे दूत जावं. मारये भाशेन अदीक आनी अदीक देवाचे येवजणेक सेवे चाकरेंतल्यान भावार्थाचे नमुणे जावं आनी वर्साचे सुरवातेक जो निश्चय आमी करता तो आमी देवाक मानता तसलो जावन आमचें जिवीत अदीक सुदारूंक वावरूंक. हीच कृपा आमकां आज आनी ह्या आख्या वर्सान मागून घेवया. उबी रावया आनी ह्या वेळार आमचो बाबाट उच्चारून सगळीं बरोबर म्हणुया. सत मानता देवाक, सोर पदवीदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी समावलो, आंकवार मरेतान सोदमलो, पोस पिलाता काल ताणें खूस सुसले, ताका गुस्सा जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्या मोदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवून जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पदवीदार देवबापाच्या उजव्याक बसला, तुय तान जिव्यांनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकेंचे भोगसुनी, सोमी जेजू क्रिस्त आमकां म्हणटा, मागात आनी तुमकां मेळटलें, सोदात आनी तुमकां गावतलें, दारार मारात आनी तें तुमकां उगडटलें. ह्या वेळार आमची कांय मागणी बाबार्थान मोगाळ बापासोशी ह्या वेळार आमी दवरुया. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यां पासत मागुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी क्रिस्ती भावार्थाच्या स्वताची खोल समजणी आपल्या हातान घालतले पोरजेक दिवंक आनी पवित्र सभेचे कडल्यान पयस गेल्या भावा भयण्यांक लागीं हाडूंक ते वावरूंक बापाची कृपा आमकां मागुया. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यां पासत मागुया. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी अदीक करून क्रिस्ती फुडाऱ्यांनी सोम्या जेजूचे शिकवणे प्रमाणे चलून दुसऱ्या सरकारी फुडाऱ्यांक बरे नमुने ते जावंक तांकां बापाचो आदार मागुया. संवसारांत शांती पासत मागुया. सगल्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी झगडीं पयस करूंक संवसारांत शांती हाडटले निर्णय घेवंक बापाचो आदार तांकां मागुया. दोयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी
आमचे पासत मागुया. नव्या वर्सांत प्रवेश करतना मारये माय भाशेन आमी देवाचेर आमचो बावर दवरूंक आनी ह्या नव्या वर्सांत देवाचो आशिर्वाद आमच्या कुटुंबाचेर पडूंक आमच्या खातीर बापा लागीं मागुया. दोयाळ बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी थोडो वेळ उगी रावन आमची गोरचीं जी मरून गेल्यान तांकां आमच्या गांवांत जी आमची भावा भयणां गेल्या वर्सा आसली ह्या वर्सा नात ती मरून गेल्यान तांचे खातीर तांचो उगडास करून सासणाचो विसो दी म्हूण तांचे खातीर मागुया आमची बाबा भयणां पिडेस्त आसात ती ह्या दिसांनी हॉस्पिटलांनी आसात कोण घरा कोश्टवतात तांचो आमी उगडास करुया. मागुया आमची बाबा भयणां भुरगीं नासतना हांगातूय भोंवतात जांकां भुरगीं नात भुरग्यांचें देणें तांकां फावो करूंक मागुया हॉस्पिटलांत आसलेली आमची बाबा भयणां खिरीत आपल्या खातीर मागात म्हूण आज तांणी आमकां आपल्या वॉट्सॅपाचेर बरोवन घातला तांचे खातीर आमी मागुया. आनी सगळीं आमची मागणी बापाक एकठांय करून आमी म्हणुया. दोयाळ बाबा तुझ्या भुरग्याची मागुया ह्या आमचे फिरगोजे खातीर. जायती आमची तोरणाटी फिरगोजींत आसात पूण ओन भावार्थी कशीं जियेतात. मिसा केनात थोडीं घरां आसात थोडीं कामाचे निमित्त दिवन मिसाक येवपाची खबर करिनात. थोड्यांचो भावार्थ पोलको जाला थोडीं दुसऱ्या धर्मांत गेल्यांत थोडीं आपल्याकूच विसरून विकाडी वखदांक लोबदल्यांत थोडीं आमची भुरगीं वायट रस्त्यार पडल्यांत. देवान तांकां जाणवाय दिवंक गिन्यान दिवन तांचें मन उजवाडावंक तांचे खातीर आमी मागुया. दोयाळ बाबा तुझ्या भुरग्याची भोव सुर्गींच्या बापा तुजे मुखार खालतिकायेन आमी तुजी भुरगीं कशी आमची मागणी आमी दवरल्यान ती तूं आयकून घे. ह्या नव्या वर्सान तुजेरूच आमचो भावार्थ तीर गोड कोर आनी आमचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी आमची मागणी स्विकार कर. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. C14 पेज नंबर 34 C14.
म्हज्या बाबून मोशान तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाखाली मोहिमेक आमच्या नाके परसुवेच्या देवा सर्वेस्पोर मानून घेऊ. देवा आमच्या सोर पदवेदार बापा बरें तें सगलें तूं सुरू करताय आनी तूंच तें शेवटाक पावयताय. बागेवन देव मातेची दोबाचीक परब आमी संतोशान समरमतांव. तिचे विडोळेन तुवें सुरू केलाय तें कुरपेचें काम तूंच शेवटाक पावय म्हूण आमी मागतांव. आमी मागतांव तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित बापा सोर पदवेदारा आनी सासणाचे देवा सोर काळी आनी सोर ताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. देवाची माय जाल्ली निती आंकवार मारेक आमी नोमान करतना एका ताड्यान आमी तुका वाखाणटाव, तुका वंदितांव, तुजी किर्ती परगटाव. आपल्या आंकवारपणाची व्हडवीक सांबाळून पवित आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उद्देशीन देवदूत आनी सुर्गीचो सगलो दळबार तुजी तोर महिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आनोदान आमी तुजी स्तुती गायतांव. बापा खरोच तूं पवित्र आनी सगली तुजी रोसना तुका वाखाणटा, कित्याक तुजे तान जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सोक्तेन सोब जीव आनी पवित्रपण उपजवता. उदेंतितान उस्तमते परव्यान तुका एक निर्मळ भेटोवणी करच्याक एक आशा पोजा तूं जमयत आसाय. देखून बापा खालतेपणी आमी हे मागणें करता तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यांत ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुतान आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगो जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाडून आमी हो संस्कार समरमतांव. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेचपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियात, ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रोगोत, पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात.
बाबार्थाचो गूट पोरगोटुया बापा आमचे सोडवणे पासो तुज्या पुतान सोंसलेल्या कुश्टा मरणाचो ताच्या आनून पुनर्जीवनपणाचो आनी स्वर्गात सोडण्याचो आनी भोक्तीपणी उगडास करता आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा देखून आमी उपकारी काळजाने जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता जे बोलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागत जोडल्या तीच बोली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तिचे तुजी दोळ्यार दिसकाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रोगतान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान बोर आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक आत्मो जावंक निर्मी तुका भेटवलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे मये भोव भाग्यवंत अंकवार मयेच्या तुज्या भाग्यवंत दर दुतांच्या आनी वैभवी रोग साक्षीच्या आनी समेस्त भक्तांच्या सांगता ते विंचून काडलेल्या दायजांत आमकां वांटो मेळूं तांचे विणवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विस्वास दवरता बापा हे बोलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागत मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तरोण फोबो कर म्हूण आमी मागता तुज्या चक्रा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापाच्या फिलिप नरी आमच्या गवळी बापांच्या सांगता पवित्र सभेच्या समेज गवळ्या आनी सगळ धर मुणयारां बरोबर तुज्या पुतान तुका सोडून घेतलेले सगळे पोरजे सांगाती ह्या संवसारांत वाट सुरे तुजे पवित्र सभेक भावळतान आनी प्रिती मोगान थीर कोर तुजे उजीर तूं एकठांय केलेल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दोयेन आयकून घे कोनवाड्या बापा संवसारान शिपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजी थाय एकठांय आमच्या मेल्ल्या भावा भयणीक खेरीत भाशेन ह्या गेल्ल्या आख्या वर्सान सोंपून गेल्ल्या आमच्या भावा भयणीक आनी तुजे इश्टागतीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक मोयपासान तुज्या राजान घे तुवें आमी तुजी मोहिमा बघून सासणांक दादोशी जातोल्या म्हूण आमकां भरवसो आसा क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उद्देशी सगल्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणाक सोर पदवेदार बापा सोर बंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना दोर दिसाक मारये भाशेन आमी बाबार्थाचे नमुणे जातना सेवे चाकरेचें मन आमी आपणायतना देवाचे उजवणेक सदांच आमी राज्य आसूंक आनी अशें शांती सवस्काय ह्या संवसारांत हाडूंक आमी वावरूंक आनी दोर दिसाक जे निश्चय आमी करता ते आमच्या जिवितान आमी खरेंच ते पूर्ण करूंक वावरूंक जेसून शिकयलेले मागणे सगळीं बरोबर आमी म्हणुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी सर्गात सदा तुजी संवसारांत आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तारीख दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सुर वायटांतले आमकां निवार दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक
आमी बरवंशान ओतरेकताव तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धर्मदांगमुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण जे पवीस सभेच्या भावार्थाचे दिसका जे खुशे परमे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. आज त्या तोळ्यान नव्या वर्साक एकामेकाक माये मोगान शांती दिवया. ही देवाची शिडी ओस्तो जेसू संवसारान शांतीचे दूत जावंक आनी मारये भाशेन आमकां देवाचे उजवणेक राजी जावंक उलो मारता. ताचे जेवणाक आपयल्यांत ती सगली आमी सुभागी. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
समाधान करपी तो एकलोच आसा लागता जिवीत जेजूशी येया वारुपान दिवपी समाधान करपी तो एकलोच आसा तुझेशी येता जेजू आमचेशी तूं राव जेजू तूं एकलोच आमचो विस्वास तूं आमचो विस्वास तुझेशी येता जेजू आमचेशी तूं राव जेजू तूं एकलोच आमचो विस्वास तूं आमचो विस्वास तुका जेता जेजूशी येया तोकाता बदका तो उखलून व्हरता बापाचे देगेर तुका जेता जेजूशी येया तोकाता बदका तो उखलून व्हरता बापाचे देगेर तुझेशी येता जेजू आमचेशी तूं राव जेजू तूं एकलोच आमचो विस्वास तूं आमचो विस्वास तुझेशी येता जेजू आमचेशी तूं राव जेजू तूं एकलोच आमचो विस्वास तूं आमचो विस्वास दीस काटा जोडून जेजूशी
सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा बागेवन सदां आंकवार मारीक तुज्या पुताची आवय आनी पवित्र सोबेची माता म्हूण आमी पाचारताव आनी ह्या तिच्या पोरबे दिसा तुका दिनवासूंक सर्गीच्या जेवणान संतोशान आमी वांटो घेतला. हें जेवण आमकां सासणीक जिविताक उपकार अशें कोर हें आमी मागतां क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. रिच्या भाव भयणीनो, बागयोंत आंकवार मरे देवाचे मातीच्या आयज परबे दिसा तुमकां सगल्यांक उनवनीत परबी हॅपी फिस्ट. तशेंच आयज विश्व शांतीचो दीस, वर्ल्ड पीस डे. सगल्यांक तुमकां शांती हांव येता, हॅपी पीस डे. तेच बरोबर आतां नव्या वर्सान आमी भितर सरल्या. 2023 काबार, आतां 2024 सुरू जालें आनी आमी सगळीं आजून पासून जिवी आसा. 2024 आमी भितर सरल्या. तर ह्या वर्सा खेरीत भाशेन तुमकां सगळीं बरी परबी हांव आवडयता. बरें आवडे तुमकां सगल्यांक. हॅपी न्यू इयर. ह्या नव्या वर्सान भितर सरल्या तेन्ना गेल्ल्या वर्साक घडये जायत्यो वस्तू वांकड्यो जाल्यात, जायत्यो वस्तू बऱ्यो जावंक ना. भोव करून आमच्या जिविताक, आमच्या गोंयांक जायते माल पडलेले आसा, जांकां आमी विचून काडलेले पॉलिटिकल लिडर्स म्हूण. तातूंतले थोडे जाण पॉलिटिकल नक्शल्स जाल्ले आसा आनीक थोडे जे उद्योगपती आसात ते एनवायरमेंटल रॉबर्स जाल्ले आसा. आनी हे भाशेन जायतो लुटमार जाला आनी आमच्या गोंयच्या दायजाक जायते माल पडलेले आसा. 2024 आमी परजेन जायतें बरें करपाचें आसा. तर हे 2024 भितर सरता तेन्ना आमी बरें करचें पासत ह्या वर्साक आमकां देवान एक दीस एक्स्ट्रा दिला. 2024 एक दीस एक्स्ट्रा आहा बरें करपाक, आमचो ताळो उबारपाक, आमचें दायज सांबाळपाक, आमची डिग्निटी सांबाळपाक, आयडेंटिटी सांबाळपाक. तर सगल्यांनी आमी आमची जबाबदारी घेवन मुखार सरूंक ह्या वर्साक तुमकां सगल्यांक बरें आवड येता. ह्या वर्साक खेरीत भाशेन आमच्या गोंयांक आनीक एक म्हत्वाची गजाल, हें वर्स सोंपता तेन्ना बागेवन फ्रांसीस शावेराच्या रेलिकेची दाखोवण जातली. तेच बरोबर आमकां हे फिरगोजेन सान फ्रांसीस शावेराचे फिरगोज शिकले. आमकां ऑक्टोबराच्या म्हयन्यान आमचे 400 वर्सांची समरमणी सुरू जाता. आनीक एक आमकां कारण खुशाल जावपाक, समरंभपाक आनी ह्या वर्साक आनिकूय नेट दवरपाक. तेच बरोबर जायत्यो वस्तू ज्यो आमी गेल्ल्या वर्सांनी करूंक ना त्यो आतां ह्या वर्साक करपाक 2024 भोव करून आमी मिसळ जावपाक फिरगोजेच्या वस्तूंनी, फिरगोजेच्या वावरान, समुदायांच्या वावरान आमी मिसळ जावं. जेन्ना नवी PPC आतां घडटली, जी नवी वांगडी येतात तांणी आपलो वावर मोगान करूंक आनी आमी जांच्या नांवान ही PPCची वांगडी ही नवी जुट्टी घेतल्यात तांकां फावो तो सहकार दिवंक आनी तांचे बरोबर आमी सहभागिलीपणान वावरूंक आमकां सगल्यांक हो एक सयेक जावं दी. तर ह्या वर्साक भितर सरता आसतना तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आयज खेरीत भाशेन आमचे दिनवास आमच्या पातकुराक फादर पिटर आयज मिसाची भेट आमचे पासत भेटयल्या आनी कांय बरे भाशेन आमकां देवाच्या उतराची मोडणी केल्या. बागेवंत आंकवार मारिया आमची देवाची माता, आमची माता आमकां बरे भाशेन इस्कुटावून सांगलां. तेच बरोबर फादर आल्बीन आमचे बरोबर आयज हे मिसाचे भेटेन नव्या वर्सान भितर सरता आसतना आसा. खेरीत भाशेन दाबोली कपेलान आमकां तो आदार करता मिसाची भेट भेटोवंक. ताकाय आमचे दिनवास. तुमकां सगल्यांक आमचे दिनवास. आयज ह्या नव्या वर्साचे समरमणेक इगोर्ज निवळ करपाक दाबोलींची आमची भाव भयणां आयज मुद्दम आयिल्लीं दाबोलीं थावन. तांकां आमचे खेरीत दिनवास. मुद्दम त्रास घेवन तीं आयज सांजेच्या वेळार येवन ही सफाई तांणी इगोर्जेची केली देखून. आमकां ह्या आख्ख्या सिजनाक नातालांच्या आख्ख्या सिजनाक आनी आयच्याय दिसाक ज्यो लायटी घातल्यात, भायर सोकोलतावन वयर पासून आमकां लायटी घालपाक आदार केला, भायर आमचे पेंडॉल घालपाक आमकां आदार केला, तांकां सगल्यांक आमचे दिनवास आनी आर्गां. आमकां भायर स्क्रीन घालपाक, कॅमेरा उजार करपाक आदार दिल्ल्याक आमचो दिनवास.
आमचें लायव्ह स्ट्रीम करतलो आमचो नाथानियल, ताकाय आमचे दिनवास जाय तो भार घेवन आख्खें वर्स भर तो वावुरला आनी आतांय ह्या वर्सान भितर सरता आसतना आमचे पासत वावुरता, ताकाय आमचे दिनवास. आमच्या कोयराच्या भुरग्यांक बरे भाशेन तयारी करून हे मिसाचे भेटेन आमकां वांटो घेवंक आपल्या मधुर ताळ्यान आनी संगिता वरवीं तांणी आदार दिलो देखून तांकांय आमचे दिनवास. आमच्या भुरग्यांक आमचे दिनवास. आमच्या ऑल्टर सर्विसांक बरे भाशेन आपलो वेळ काडून येवन प्रॅक्टीस करून ह्या मिसान भाग घेवन आमकां आदार केलो देखून तांकांय आमचे दिनवास. ह्या नव्या वर्सान भुरग्यांकूय एक उलो, ऑल्टर सर्विस जावपाक आमचे लागीं सिट्स ओपन आहात, सिट्स वेकंट आहा. जायतीं जाणां तुमी भितर सरपाक शकता. आवय बापायक आमचो उलो, ह्या नव्या वर्सान आजून पासून जीं भुरगीं वेदी सेवकान भितर सरूंक ना तांकां तुमी धाडचीं आनी हो सयेक घेवचो. आमच्या तरणाट्यांक आमचो दिनवास. जायतो वावर आमचे फिरगो जयंती करतात. तशींच आमची लिजन ऑफ मॅरी, आमची युकरिस्टीक मिनिस्टर्स, आयची आख्खी मांडावळ तांणी बरे भाशेन सांबाळल्या आनी सगळीं एसोसिएशन्स आसात तांचे लागीं संपर्क साधून सगल्यांक बाराबर घेवन ही आयची मिसाची मांडावळ केल्ल्या पासत तांकांय आमचे दिनवास. आमच्या कॉन्फ्रारीक आमचे दिनवास. आयज आतां मीस जाल्या उपरांत, निमणो आशिर्वाद जाल्या उपरांत आमी आमच्या आख्ख्या गांवचेर आशिर्वाद मागता आनी ह्याच निमतान भोव पवित्र संस्कार आमी इगोर्जेच्या ह्या उजव्या दारांतल्यान भायर सरून मुखार तावन परतून भितर सरतले. आख्ख्या गांवांत घडये आमी पावना, पूण ही एक ल्हानशी आमची एक खुणा आख्ख्या गांवांत आमकां जेजूचो आशिर्वाद हें वरोस सुरू करता आसतना हो आमी घेतल्या. बाराबर आमी चलून भायर या आनीक ल्हानशें पुरसांव करून भितर सरुया आनी आमच्या आख्ख्या गांवचेर, आमच्या गांवच्या भाटां बेसांचेर, जमनीचेर, आमच्या गांवांत जे वेगवेगळे बिजनस इस्टॅब्लिशमेंट्स आसात तांचेर, आमच्या गांवांत जे डिफेन्स मॅकॅनिजम्स आसात तांचेर आनी ह्यार सगळो दुसरो जो वावर आमच्या ह्या गांवांत चलता ताचेर सगल्यांचेर, आमचे घरां बी आसात, आमचीं घरां आसात तांचेर सगल्यांचेर हो आशिर्वाद आमी मागतल्या. तर आनीक एक पावटी तुमकां ह्या नव्या वर्सांत येवकार आनी आख्खें नवें वरस 2024वें वरस आमकां मोगाचें, आपुरबायेचें आनीक नवसरणेचें जावंक आनीक आमी सगल्यांनी हाताक हात दिवन वायट आसा ताचेर आमी निशेध मारूंक, बरें आसा तें आमी फुडें व्हरूंक सगल्यांक तुमकां हांव बरें आवडयता. आनीक एक पावटी सगल्यांक तुमकां हॅपी न्यू इयर. पुरसांव जाल्या उपरांत एक चुत्र आयदोची सेंट विन्संट द पॉल सोसायटी आमचे फिरगोजेंत वावर करतात. आमची बाबा भयणां बास्केट घेवन थंय उबीं आसतलीं. लोजेची वोस न्हय बाबा भयणीनो, पूण ही काळजीदाराची वोस. आमच्या गरीब बाबा भयणां खातीर ती आपुणूच थंयसर बास्केट घेवन उबी आसतात. तुमचें कितेंय दान तुमी त्या बास्केटान घालचें म्हूण ती मागतात. तुमी जें कितें दितात त्या गरीब बाबा भयणांक ती केरीत भाशेन फूल ना पाकळी दिवंक वावुरतात. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आशिर्वाद घेवंक आमच्यो तकल्यो बागोवया आनी दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब आमेन जातलो. देव सगल्या देण्याची सोर तुमकां आपले कुरपेन भरूं भरपूर आशिर्वाद दिवं आनी ह्या सगल्या वर्सां सोर वायटांतली तुमकां सुरक्षीत सांबाळूं. तोच देव तुमचो बावाड तीर करूं, तुमचो बरोसो सुदारूं आनी शेवट पर्यंत तुमची काळजां सोंसणिकायेन वाडलेल्या प्रिती मोगान पेटोवं. तोच देव तुमची कामां आनी सगलें तुमचें जिवीत शांतीन चलोवं, तुमच्या मागण्यांक सदांच कान दिवं आनी सासणाच्या जिविताक तुमकां पावूं. आनी सोर पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देव आनी तुमचे सवें सदां आसूं. वचून यात मारये भाशेन ओदीक आमी दिरादीक गोवाय सावून सेवे चाकरेचें मोन आपणावन देवाचे उजवणेक ह्या नव्या वर्साक राजी आसून शांतीचे दूत जावंक क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.
ल्हानशा पुरसांवाक वचूंक आमी उजव्या दारांतल्यान भायर सरचे, उजवे वाटेनच्यान भायर सरचे. जेवणाची
अद्भुताकाच्या दुर्गोटुका जाणोना ओदुया वाखानुया खूप सोल्यानाचे मोठो मोगाच्या पवित्रात्म्या सगळी दिमी घालुया कालते पोणा मान दिवया सासना तुवें तांकां सर्गीचो उंडो दिलोय सगळ्या स्वादांचो उंडो तो प्रार्थुया देवा एका ओजापाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कोश्टा मरणाचो उगडास घडून दवरलाय तर तुज्या मासा रोगताच्या पवित्र गुटाची भक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं थांबून आसतना तुजे सोडवणेचो फळ आमकां भोगूंक फावो कर तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना अखेरीत आशिर्वाद भोव पवित्र संस्काराचो ह्या वेळार आमी सगळीं जीं हांगासर हाजीर आसा आमच्या गोराब्यांक तशेंच जीं कोण आयज हांगासर हाजीर नात पूण आमच्या आख्ख्या गांवचेर आनी आख्ख्या गोंयचेर आमी हो आशिर्वाद खेरीत भाशेन घेवया सुदैव जावं देव सुदैव जावं देवाचें भोव पवित्र नांव सुदैव जावं जेजू नीज देव आनी नीज मनीस सुदैव जावं जेजूचें नांव सुदैव जावं जेजूचें भोव पवित्र काळीज सुदैव जावं जेजूचें भोव अमोलीक रोगोत सदैव जावं जेजू भोव पवित्र आनी साक्रामेंतान आल्तारा वेल्या जावं जेजू भोव पवित्र आनी साक्रामेंतान आल्तारा वेल्या सदैव जावं देव आत्मो सान बुजवंडार सदैव जावं देवाची माय भोव भाग्योंत आंकवार मारिया सदैव जावं मारयेचो पवित्र आनी खोतावीण गर्भ संभव सदैव जावं मारयेचें ओनंदवोद कुडी ओतम्या सयत स्वर्गावरण कुडी ओतम्या सयत स्वर्गावरण सदैव जावं मारयेचें नांव ती आंकवार आनी माय सदैव जावं भाग्योन जुजे मारयेचो भोव निर्मळ पती सदैव जावं देव ताच्या बोडव्या आनी भक्तांताय कायम घेऊया W1 पेज नंबर 261 W1